हय ना करत नव्या प्रमोद सावंत प्रणीत सरकारान बहुमत सिद्ध केले। बीजेपीचे 11, मोगोचे 3, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आणि 3 अपक्ष मिळून प्रमोद सावंत सरकाराचो आंकडो 20 पावलो। मोगोचे सगळे बीजेपी बरोबर रावले। सांगावेलो अपक्ष प्रसाद गांवकारूय प्रसंगाक पावलो। हे घटक सत्ताधारी लॉबी मेरेन एस्कॉर्ट करूंक पावता हाची खात्री बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनयान स्वता विधानसभा कॉम्प्लेक्साचे दारान रावन केली। एनसीपीचो चर्चिल मात काँग्रेसीचे 14 जाणां बरोबर विरोधात रावलो। हाऊसाक कळीत करता की आमचो बाप पांडुरंग मडकयकर मे सीट अँड रेज हिज हँड। I will now put the motion to the vote of the House. Those in favor of the motion may stand. Abhirav, Churchill Ram, Babu Baral. Count. Those against the motion. Count getlo. Those, please sit. Count. 20. Those against the motion may stand. Division म्हणजे पहिलेच मागले. Please count. Division म्हणून संधी दिली ना. Total 20 versus 15. The motion is carried. मंगळारा सांजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कुमार जुवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकाराक मेळून तो विश्वासदर्शक थारावाक पावतलो म्हूण तजवीज केल्ली। दुयेंत आशिल्लो मडकयकाराक विधानसभेत कसो तरी हाडलो। हे खासा अधिवेशनाक हंगामी सभापती मायकल। फुडल्या अधिवेशना मेरेन तोच। सभापतीची वेंचणूक फुडल्या सेशनात। सध्या प्रमोद सावंत सरकारान 20-15 मतांनी विश्वासदर्शक थाराव जिंकला। विधानसभा पोटवेंचणुकेचो निकाल 23 मायाक येवपाचो। हो निकाल लागल्या उपरांतूच स्थिरतेचे खरे चित्र स्पश्ट जातले। तो मेरेन बीजेपी आनी युती पक्षांचे शिरोडे आनी पणजे पोटवेंचणुकेचे कोफूजांव निस्तारले जाल्यार 23 मे मेरेन तरी हेच सरकार सत्तेर फुडले फुडें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।